नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बेकायदेशीर मायनिंगाक आळाबंद हाडपा खातीर मीन निर्गत बंद करपाची शहा आयोगान केल्ली सुचोवणी केंद्रीय मायनिंग मंत्रालयान मारली भायर. मंत्रालय म्हणटा बंदी शक्य ना. विशय उद्देग मंत्रालया कडेन. प्रादेशीक आराखड्यात सुदारणा करपा खातीर आयल्यो 3095 सुचोवण्यो. 95% अर्ज परत सेटलमेंट मागपा खातीर. फक्त 13 पंचायतींची आराखडो रद्द करपाची मागणी. बाकीचे मागतात सुदारणा. गोंय लोकायुक्त विधेयक चालीक लावपाक इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान सरकाराक दिला 27 मेरेन मुजत. खर आंदोलनाची शिटकावणी. गोयचे पुलीस महासंचालक आदित्य आर्याची बदली. गोयचे आदले आयजीपी किशन कुमार परत गोंयांत. पुलीस महासंचालक म्हणून घेतले ताबो. सोनिया गांधीच्या सभेक लोकांक हाडवर करपा खातीर दबाव हाडपी येरादारी अधिकाऱ्या आड बसवाल्यांच्या संघटनेची कागाळ. 4 सहाय्यक येरादारी संचालकांचेर कारवाय करपाची मागणी. आणि खेळामळात गोंयांत चलता देशांतली सगळ्यात बरी युवा फुटबॉल उदरगत कार्यावळ. आदलो ऑलिंपियन फुटबॉलर फॉर्च्युनाट फ्रांकोन उक्तायलें मत. आता खबर विस्तारान. भारतातले बेकायदेशीर मायनिंगाक आळाबंद हाडपा खातीर लोखंड आनी मँगनीज मीन निर्गत बंद करची म्हणून शहा आयोगान केल्ली सुचोवणी केंद्रीय मायनिंग मंत्रालयान भायर मारल्या. अशी बंदी घालप शक्य जावचें ना म्हूण सांगून हो विशय मंत्रालयान उद्देग मंत्रालयाचेर सोपयला अशें पीटीआय ह्या खबरा संस्थेन म्हळां. बेकायदेशीर मायनिंगाक लागून मीन निर्गत बंद जातली अशी भिरांत गोंयांत पातळिल्ली. केंद्रीय मायनिंग मंत्रालयान हो विशय केंद्रीय उद्देग मंत्रालया कडेन सोपयला. मीन निर्गतीचेर बंदी घालप परवडचें ना अशें मंत्रालयान शहा आयोगाची ही शिफारस भायर मारतना म्हणला. मंत्रालय म्हणटा की मीन निर्गत ह्या बेकायदेशीर मायनिंगाक जबाबदार थारूंक शकना. खात्याच्या पातळीचेर प्रशासनांतल्या दोशाक लागून बेकायदेशीर मायनिंगाक उर्बा मेळटा. हाका लागून आयोगाची ही शिफारस मान्य करपाक मायनिंग मंत्रालयान न्हयकार दिला. मिनाची निर्गत ही उद्देग मंत्रालयाच्या धोरणा प्रमाण थारता अशें मीन मंत्रालयान म्हणलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. प्रादेशीक आराखडो 2021 सुधारणा करपा खातीर सुचोवण्यो घेवपाचो वेळ मंगळारा सोंपलो. आराखडो सुदारपा खातीर एकूण 3095 सुचोवण्यो लोकांनी जाल्यार 87 पंचायतींनी अर्ज केल्यात. सुत्रा कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुमार 95% लोकांनी आनीक जमीन सेटलमेंट करपाची मागणी केल्या जाल्यार फक्त 13 पंचायतींनी आराखडो रद्द करपाची मागणी केल्या. प्रादेशीक आराखडो 2021 सुदारणा करपा खातीर सुचोवणी करपाक लोकांक शार आनी ग्राम नियोजन खात्यान 5 डिसेंबर मेरेन मुजत दिल्ली. मागीर ती 20 डिसेंबर मेरेन वाडयल्ली. मंगळारा सुचोवण्यो घेवपाचो निमणो दीस आशिल्लो. सुचोवण्यो आयल्यात त्यो अश्यो. आराखड्याचेर लोकांच्यो वट्ट 3095 सुचोवण्यो. लोकांनी केल्ल्यो 95% सुचोवण्यो जमीन सेटलमेंटांत रुपांतरणा खातीर. 189 पंचायतींतल्या 87 पंचायतीच्यो सुचोवण्यो. 13 पंचायतींची आराखडो रद्द करचो म्हूण मागणी. कांय पंचायतींक जाय आनीक सेटलमेंट वाठार. फकत एका पंचायतीची रस्त्याच्या रुंदायेचेर सुचोवणी. शार आनी नगर नियोजन खातें आतां ह्या सुचोवण्याची मागण्या प्रमाण विभागणी करतले. सगळ्यांत पयलीं पंचायतीक आपोवन सुचोवण्याचेर चर्चा करतली. पंचायतीच्यो सुचोवण्यो जाल्या उपरांत लोकांच्या सुचोवण्याचेर विचार जातलो. वाद आसा त्या सुवातींनी राज्य समिती स्वता भोंवडी करून पळयतली. वेंचणुके पयलीं आराखडो तयार करपाची तयारी शार आनी ग्राम नियोजन खात्यान चलयल्या. इतल्या मजगतीं आराखड्यांत थारायिल्ली इमारतीची उंचायेची मर्यादा वाडोवची अशी मागणी भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमावान केल्या. डेव्हलप करता आसतना 1, 2, 3, 4 इतलेंच आमच्या ते आर्टिकल ओवर तर वचपाक शकताले न्हू. नाजाल्यार 100 भुरगीं दिसाक जल्मता मरे गोंयांत 100 भुरगीं जल्मता दिसाक.
another 60 years कितें जातलें तें खबर ना म्हाका गोंयांत. So we should do some pre-planning, no? या तुवें ओपन सोडलें न्हू सम 400 हें तर बिल्डींग मातसो जाल्यार म्हगे एक सजेशन हांव हें सांगलां जे पर्यंत लोक हॅपी जाना त्या पर्यंत तो प्लान जावचो. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आता खबर विस्तारान. गोंय लोकायुक्त विधेयक चालीक लावपाक इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान सरकाराक 27 डिसेंबर मेरेन मुजत दिल्या. सरकारान लोकायुक्त बेगिनात बेगीन नेमलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी टी मंडळाचो वांगडी दिनेश वाघेलान दिल्या. गोवा लोकायुक्त विधेयक 2011 चालीक लावपाक इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान सरकाराक 19 डिसेंबर मेरेन मुजत दिल्ली. मात विधेयक विधानसभेत पास जावन 2.5 म्हयने जाले तरी सरकाराक अजून मेरेन ह्या विधेयकाक राज्यपालाची मान्यताय घेवप सुद्धा शक्य जावंक ना. 27 मेरेन हे विधेयक चालीक लागले ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान दिल्या. So I don't want to immediately dilute our energy for the small reasons. So we are just waiting to get on 27 or 29th, whatever the day Annaji fix. So from that day onwards, we will start our agitation with the full force. सरकारान हे विधेयक मुद्दाम हुमकळत दवरला. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन असले खोपोवन घेवचे ना अशी शिटकावणी वाघेलान दिल्या. I don't see any reason or any further permission or clarification in this matter. Government would have immediately would have finished this matter. पणजेच्यान आमचो खबराकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. गोयचे पुलीस महासंचालक आदित्य आर्याची बदली जाल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोयचे आदले IGP किशन कुमार परत गोंयांत पुलीस महासंचालक म्हणून ताबो घेतले. एक खडेगांठ, प्रामाणीक आनी शिस्तबद्ध पुलीस अधिकारी म्हणून किशन कुमाराची वळख आसा. पुलीस महासंचालक म्हणून ताबो घेतकीच गोंय पुलीस खात्यांत कांय विधायक बदल घडोवन हाडपी आदित्य आर्याची दिल्ली बदली जाल्या. तांणी पुलीस खात्यांत शिस्त आनी निश्ठा वाडोवपाचो खूब यत्न केल्लो. फाटले कांय दीस त्याचे गोकर्ण भोंवडेवयल्यान मातसो वादय जाल्लो. महत्वाची गजाल म्हणल्यार 3 वर्सां पयलीं गोंयांत IGP म्हणून काम करतना सगळ्यांक हालोवन उडोवपी किशन कुमार पुलीस महासंचालक म्हणून ताबो घेतले. हाच्या पयलीं गोंयांत काम करतना ताणें खासा बीट सिस्टम सुरू केल्ली. दरेका पुलिसाचो हे वेवस्थेक लागून सामान्यांतल्या सामान्य मनशा कडेन संबंद येतालो. इतलेंच न्हय तर ह्या वळखीचो गुन्यांवकार सोदपा खातीरय फायदो जातालो. स्कार्लेटाची आसूं वा पणजी पुलीस स्टेशनावयल्या हल्ल्याची महत्वाच्या सगळ्या केशींनी ताणें स्वता लक्ष घालून कारवाय केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.